बेतोडा जंक्शन वाठारात कांय दिसा पयलीं मरण पाविल्ल्या उसगांवच्या होमगार्ड दिनेश गावडे हाच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा विशींचे गुपीत उक्ताडार हाडले प्रकरणात सद्याची परिस्थितीचो अहवाल सादर करात अशे निर्देश अनुसूचित जमाती आनी जाती आयोगान दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक आनी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाक दिल्यात। तशेंच दिनेश गावडेक मरण आयिल्ल्या त्या सुवातेची फॉरेन्सिक टीम आनी फोंड्या पुलीस आनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली। वॉच डिफेन्स अटॅक म्हणजे रिफ्लेक्स अटॅक। वो सकयल वयता तो वयर येता, तेणी शिंगार धरलो ताका कुशीन उडयलो आनी तो गेलो। सो ती डॅमेज सामके दोनूच जाले, ते डॅमेज हेतू दाखयतले अशे तरेनचो ताका तो वयर वचपाक टर्न जालो। सो तेणें तें शिंग मारलेलें तें ताका हांगा भरलें, हेजेर तो लिफ्ट जालो। सो ताका दुसरी बारकेली इंजरी येयली ती हांगा येयली मानीक। आतां ते जे तिनी आमच्या फॉरेस्टान क्लेम केल्यात ते मातशें चिटींग केलें। ती डेफिनेशन कितें आमचें डिस्क्रिप्शन कितें म्हणटा, हॉर्न इंजरी ऑफ 7 सेंटीमीटर्स आनी मुखार फ्रॅक्चर आसा, पूण ती पुलिसां बरयता हॉर्न इंजरी बरोवना, 7 सेंटीमिटरची इंजरी बरयल्या आनी फाटलें फ्रॅक्चर बरयलें। आनी फ्रॅक्चर खंयचें काय म्हणल्यार तें पळय असो गेलो, हांगसर फ्रॅक्चर जालें म्हणटकीर हे हितूंक तो सारको तेजेर हेजेर उरलो हुकाचेर आनी ताका आपटिलो आनी ती चॅस्ट इंजरी जाल्ली मुखमाराची। ते फ्रॅक्चर उलयता पूण लंग्स कांय जावना म्हणटा, पूण आमचो डिस्क्रिप्शन आहा तितूंत ताका लंग्साक मुखमार बसता। सो टिपिकल जालें, असो उखल्लो आनी फुडल्यान जेन्ना मारलो फुडले छाती आपटली न्ही तेची। सो ही व्हडली इंजरी आमकां तो ही इंजरी इतली आशिल्ली 10 सेंटीमीटर। आमी ती मद्दत ग्राफिक्स करून काडली जाल्यार तो 2 फुटाचेर घातले, ताचे हांगसरची सर्कमफरन्स आसा ती 33 सेंटीमीटर जाता। आनी जेन्ना 33 सेंटीमीटर सर्कमफरन्स जाता ती बैला परस व्हडल्याची 26 करेक्ट मॅडम, 26-27 जर आसत जाल्यार तो बैल आसता म्हणजे राडो, बैल म्हळ्यार हेजे परत। आनी गोवा राडो आसता तेन्ना ताचो 31 म्हणजे 30 सेंटीमीटर 1 फूट गेरी तेजी। 33 सेंटीमीटर म्हणजे 1 फूट गेरी म्हळ्यार आतां हें आसता तो पळयता ते प्रोसिजरा भितर आमचे हितून डावट घेवप, क्लॅरिफिकेशन घेवप, लोकांचो रायट, कोर्टाचो रायट आनी तांचो रायट। म्हाजो आक्षेप आशिल्लो तो व्हायरल केलो। आमचे भितर तिणी विचारलें कोणाक डावट घेवपाक रायटूच आसा न्ही, आनी खऱ्यांनी मर्डर आशिल्ली तुरीच आमी कितें करता आशिल्लें, आमचे रायट न्ही तो, तांचो रायट। तितून म्हाका कांयच डिस्प्यूट ना। इवन बरयलें तेजे चूक आसा, प्रत्येका आपल्या भशेन विचारपाचो रायट आसा आनी तेच्या क्लॅरिटी त्या खातीर आमी हांगसर येयल्या न्ही। आतां तो जेन्ना लॅटर बरयला तो येना, ताका आमी कांय करूंक शकना।